एक दीस म्हाजेशी कोण एकलो मनीस आयलो आनी तो म्हणूंक लागलो, फादर तूं देवाचें उतर वाचताय? म्हणलें वय वाचता. तूं कहो वाचताय तूं? म्हणलें हांव ओकेपणान वाचता. ना म्हण लागलो, व्हडल्यान वाचूंक जाय. व्हडल्यान वाचूंक कित्याक व्हडल्यान वाचूंक जाय? हो कुर्डो पळय व्हडल्यान बोवाळ मारतलो म्हणजे कितें जेजूक आयकूंक येना आहलें म्हणून आमी व्हडल्यान बोब मारूंक जाय? तो आमचेशीच आसा. मागीर कोण म्हणटालो म्हाका, ते पळय मुसलमान व्हडल्यान सकाळचे बोवाळ मारतात, मागणे कोत्तात. ते थोडे जाण म्हणूंक लागले देवाक आयकूंक येना म्हणून ते व्हडल्यान बोवाळ मारता. ना, तशें न्ही तें, तशें न्हय. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर आमीच आयकूंक लागता, वाचता तें आमीच आयकूंक लागता, तेन्ना ताचो परिणाम आमचेर जाता म्हणून पयले वाचपान आमकां सांगलां. आमी हांगसरूय जेन्ना रिस्पॉन्स दिता तेन्ना आमी ओगीच म्हणटा, पूण तुमी पळयात व्हडल्यान मनशात तर थोडी जाणां म्हणटात तुमी, ताचो परिणाम बरो जाता. तुमी जाणत जेन्ना मोइसेसान लोकांक व्हरोण्यान 40 वर्सां चलून हाडली, तो फकत फुडारी देवान केल्लें आसा तें सगळें. ताका भितर वचोंक जायना जालें, कित्याक तो मातसो दुबावलेलो. तो मागीर थंयसरूच रावलो आनी मागीर दुसऱ्यान ताका भितर व्हेलें. तेन्ना थंयसर ते पळय लोक आसलेलो तो एकदम सारको बारी आसलेलो. पूण ताका देवान सांगलें, तुमी सगळीं जाणां ताचे भोंवतणी भोंवात आनी व्हडल्यान देवाची स्तुती गायत वचात. तें आयकून ते भियेलें तांकां, ते देवाक आपयता म्हणूंक लागले. म्हणटूच म्हज्या भयणीन भावनो, जेन्ना आमी व्हडल्यान मागणें कोत्ता तेन्ना ताचो परिणाम न्हयच आमचेर दुसऱ्यांचेरूय जाता. म्हणटच होच दादलो हे भाशेन सदांच आपल्या गरोब्यान सकाळीं उठून 5 आख्यो गरोबो व्हडल्यान वाचता आनी भोंवतणचो लोक ते आयकता. तांचें सगळें जिवीत हांकां लागून बदललेलें आसा, कित्याक हीं आतां देवाचें उतर न्हयच आयकतात पूण ताचें नियाळ करून आपलें जिवीत बदलून काडटात. ती न्हय, देवच कोत्ता, पूण जे पर्यंत ती देवाक सहकार करता. आमचें जिवीत हे भाशेन नवसरूंक व्हडल्यान आमी म्हणूंक जाय आमचें. पूण दुसऱ्यांक पासत न्हय, हांव देवा पासत म्हणटा. देवाचें उतर हांव नियाळटा, देवाचें उतर म्हजें सगळें रिगोंक जाय म्हणून तें कोचूंक हांव हे भाशेन रिस्पॉन्स दिता. आनी पळयात दुसऱ्यांचेरूय परिणाम जातलो. दुसरी म्हणटा, अरे व्हडल्यान म्हणटा, हांवें म्हणटलो, मागीर ताचो परिणाम जाता. आनी हें आमकां पयले वाचपान सांगलां, तुमी तर दुसरी वायट हान तांचे बरोबर तुमी तर तुमचें जिवीत सारशात जाल्यार तांचो परिणाम तुमचेरूय. तुमी आदीं बरें करतले पूण आतां कित्याक करनात? हें वाचपान सांगलां आमकां. तुमी म्हजो आदीं मोग करतले ते भाशेन करिनात, परतून करूंक लागात आदले भाशेन. म्हणटच हे भाशेन आमकां खूब दुसऱ्यांचोय परिणाम जाता. आमकां दुसऱ्यांचो न्हय, फकत देवाचोच परिणाम जावंक जाय. ताका लागून व्हडल्यान वाचीत तर ताचो खूब फायदो आमकां मेळटलो. म्हूण ट्राय करुया. रोखडेंच जावचें ना तें, पूण जेन्ना तुमकां तें समजतलें ते मेरेन सांग. दुसरी सांगता म्हणून न्हय, पूण तुजें ओन कन्विक्शन आसा म्हणून तुमी व्हडल्यान वाचतल्यार ताचो परिणाम जातलो आनी आमी जेजूक साक्षी दितल्या. सगळीं जाणां हात जोडुया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता, हें तरी तुमी जाणात. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा. तें जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी तुमी पळयतात तातूंतली आमकां सुटका मेळटली, कित्याक जेजू आमचे पासून मेलोलो आसा. ह्या पातकांतलींच आमकां सोडोवच्याक आनी आमकां सोडयली ताणें, पूण हें घडोवन हाडच्याक आमी ते पयलीं ताच्या एकवटांत रावया आनी ताचो परिणाम आमचेर जातलोच. आमचें जिवीत त्या कुड्ड्या भाशेन भावार्थान
जियेली म्हणटोच ताचे फाटल्यान आमी वेतले हांव आनी सगळीं जाणां आमकां लागूनय देवाक दिनवासीत रावतलीं.